कित्याक आसा आमचो जो आमचे वर्धापनय जातालो तेन्नाय भाभी येवन गेल्ली आसा। कित्याक प्रत्येक फावटी आमी जेन्ना साहेबाचे फॅमिलीक सांगता तेन्ना कोण ना कोण पयलीं आमचे साहेब बाई साहेब येताली, तसो बाबाय येवन गेला, आतां भाभीनय आमच्या ह्या कार्यक्रमाक येतात तेन्ना हांव भाभी तुमचे मनाकाळजाच्यान हांगासर तुमकां धन्यवादय म्हणटा आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक आमचे लोक उमेदीन तुमचे म्हणजे येवपाची वाट पळयता तेन्ना आयज तुमकां परतून एकदां स्वागत करता। देवीचे श्री सातेरी देवीक नमन करता, भूमिके देवीक नमन करता। हे सुंदरशे कार्यावळीक आज शोभा हाडली तुमची सगळ्याची उपस्थिती, तुमचो प्रेम देवी बद्दल म्हणून आज हे सुंदरशे आज मुखवटा देवीचे आज आमी पळोवपाक मेळ्ळें। सगळ्यांनी ग्रामस्थांनी एकत्र येवन ही पुजा सगळी घडोवन हाडली आनी ताजो फायदो हे फूल गांवाक जाता। जेन्ना बरी पैकी एक देवाचे अशे पुजा पाठ अशे हवन जाता, सगळे फूल परिसराचो एक बरे पैकी शुद्धीकरण जाता आनी देवीचो आशिर्वाद देवी खुश जाता की तुमी तिका मान सन्मानान बरी पैकी पुजा करून इतलें सुंदर हें वातावरण निर्माण केलां। आनी जेन्ना हें घडटा तेन्ना देवी ऑटोमॅटिकली आपल्या प्रत्येक ग्रामस्थाक प्रत्येक भाविकाक आशिर्वाद दिता आनी आमी हें तें पळयलां, वर्सान वर्स पळयता आनी ताजे खातीर आमी सदांच म्हणटा की आमी आमच्या भावार्थान आमी जे देवा कडेन कितें मागतात, देवाची जी पुजा करतात, कितें आमी पाठ करतात ते मनांतल्यान येवपाक जाय आनी जे आमची पळय आमचो धर्म आसा आमी बरे पैकी आमी पळयता वर्सां वर्स आमी पळयता बाबा जावनी हांव जावनी पयलीं साहेब जावनी बायसाहेब जावनी आमची चालूच आसा आनी बाबाचे आनी म्हजे तर चडच चालू आसता पुजा पाठ। आमी दोगांय जाणां धार्मीक मनशां आनी हें आमचें कार्य चालूच आसता प्रत्येक देवळांनी जावनी की आमच्या घरा जावनी पुजा पाठ। कित्याक अशें दिसता की देवीचो आशिर्वाद आमचो 70 भागाचेर आसुनी आमचेर आसुनी, देवी जितली देवीची कृपा आसता तुमचेर आमचेर आनी देवी जितली बुद्धी दितली आमकां बरें कार्य करपाक बरें कार्य घडोवपाक आमच्या हातांतल्यान। जे कितें आमी देवा कडेन इतलेंच मागता की आमकां देवीन बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें, तुमकां आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी आमच्या हातान बरी कार्य घडचें तुमचे खातीर। जे तुमची कितें मनोकामना आसा ती पूर्ण जावची आमच्या हातीन। कित्याक तुमच्या प्रत्येकाच्या आईच्या मनान एक आसता आमचो भुरगो बरे पैकी कामाक लागचो, प्रत्येक चली भुरगो चलो भुरगो हांगा आसा ताका दिसता की आपूण बरे पैकी एक सरकारी नोकरी आपल्याक मेळची आनी तें सगळें घडपाक आमी पयला इतल्या वर्सां हें घडत आसा आनी म्हाका खात्री आसा मातशी फाटीं फुडें जाता पण हें आमच्याच हातान हें हाजे फुडें घडटलें। कित्याक ज्या तरेन बाबा कार्य करता आमकां सगळ्याक खबर आसा, इतले वर्सां कार्य केल्लें आसा, इतले वर्सां भुरग्यांक सरकारी नोकऱ्यो दिल्ल्यो आसा आनी हाजेय फुडें दितले। आमची सरकार सत्तेन आसा पण ज्या तरेन आमकां नोकऱ्यो दिवपाक जाय ते तितले तश्यो आमी नोकऱ्यो दिवपाक पावना पण म्हाका खात्री आसा आमची सरकार हांगा जनते खातीर आसा, जनते खातीर कार्य करता। मुर्तीक हें बसयलां मोवाळें ताका लागून हो आयज जो उत्सव दवरला ताका आमची आमदार माननीय आमदार आमची दिव्या भाभी आयज हांगा येयल्या, तशेंच आमचो दत्ता राणे अशें जाता कित्याक मोहनान म्हाका राती फोन केलो आनी सांगलें की देवाचें अशें अशें हें आसा आनी भाभी येतली आनी तूं येवपाक आमचें कामूय त्या पद्दतीन ती करता सबंद सत्तरीन। तुमी जाणा कितके आतां रस्ते केले, कितके पूल बांदले, कितक्या भुरग्यांक म्हणजे जी मेळोंक वयता त्या भुरग्यांक ती बऱ्या पैकी समजून सांगता। हांव 10 फावटी तरी ऑफिसान गेलां आनी आमी पळयलां मेळपाक सगळ्यांक मेळपाची तिजी पद्दत, सगळ्यांक समजून सांगपाची तिजी पद्दत। पूण भुरगें जर गेलें ती कितें समजता की आमी भाभी कडेन गेले की आमचें काम जातलें पूण काही तरी ताका हर तरेच्यो अडचणी आहा त्यो सगळ्यो समजून दिता भुरग्यांक। आनी मेन म्हणजे भाभीन बरी कामां केल्या देवळांची, खूब कडेन देवळांची कामां केल्या, खूब जाणांक आमी जाणा आमच्या फुड्यान सुद्दां तिणें आश्वासनां दिल्या आमी तुमचें काम करून दिता म्हणून। तेन्ना अशी आमदार आमकां लाभल्या आनी तिका बरें आयुश्य मेळचें, बरें आरोग्य तिका मेळचें